विश्व कोंकणी केंद्र मळरी आमका फर्स्ट उडगास येवचे नाव पस्ती वामन शेनाय मोगार चौक कोंकणी समाज कोंकणी जनांक खातीर निरंतर सेवे करून कोंकणी चेडवाले भविष्याक एक भव्य विश्व कोंकणी केंद्र बांधून दिलेले आमगेल वामन मा प्रति कॅम्प अंतू विश्व कोंकणी केंद्राच्या एका माळेर आशिल्ल्या तांगेले कॅबिन आदुकुनू आमगेले ऑडिटोरियमाक येताना तुम्ही सकडांक उडगास आसच्या पुरो तांनी पुरा जना पळोवन एक हास दिवचे आनी तांगेले उलयता उलयता स्टेप सारी सकल येवचे पुरा उडगास आसतात तुमका आज तांनी आमगेलो टू दैहिक जावन नाच जलारी आमगेले मन आंतू आनी हृदय आंतू सदा आसाचे खंडित साम 2 जानेवारी 2022 ಇಸ್ವಿಕ ದೈವಾಧೀನ ಜಲ ಆಮಗೆಲೆ ಮೊಗ ವಾಮನ್ ಮಮ್ಮಲೆ ಆತ್ಮಕ ಶಾಂತಿ ಮೇಳೋ ಮನ್ ಮಂಗುಂಗೆತ್ತಚಿ विश्व कोंकणी एल्युमनाय असोसिएशन तर्फेन हे श्रद्धांजलि सभे तांगेले रीती सुरू करतामा आज हंग मेळले कोंकणी भाव भयण्याक मेगले नमस्कार सांगता वामन माम करणे सांगचे आशिल्ले तांगेले रीतीरी हे श्रद्धांजलि सभे सुरू करतास हांव तांगेल्या उडगास करतची तुम्ही खंय आसा की थंयची उठान राबून एक निमिष मौन धारण करतची वामन मम्माक गौरव निमगून घेता तांगेले जीवन कालांतू एक दिव्य चेतन जावनु जाति धर्म मन पळयनाशी कोंकणी समाजा वैर हाडका कोंकणी जनाक देश आणि प्रपंच मटार गौरव हाडोका म्हण सांगून श्रम घालेले वामन मामल जीवन सगळे समाजाक एक अद्भुत प्रेरण जावन आसा आता तांक गौरव अर्पण करचे का विश्व कोंकणी एल्युमनाय असोसिएशन तर्फेन एक व्हिडिओ केलेलो आसा ते आता तुमगेले एद्रा प्रस्तुत करतासच तांगेल्या अनुपस्थिती आमका बदल जावन कळतस तशी आता हांगा आशिल्ल्या केलो स्कॉलर्स आनी अलुमनाय तांणी दोन्ही उत्तर तांगेल उडगासान उलोवका म्हणून हांव निमगून घेता प्रथम जावन आमगेलोट आशिल्ल्या एक BKSSF स्कॉलर कीर्ती कामतान उलोवका म्हण सांगून हांव निमगून घेता सगळ्यांक नमस्कार ಸ್ವರ್ಗಾಸ್ಥಿತ ವಾಮನ್ ಮಮ್ಮಲ್ ಹುಡುಗಾಸ್ ಕಾಡ್ತೇವೆ ತಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಉತ್ತರ ಉಲ್ಲಚ ಇಷ್ಟ ಪಾವತ ಆಮೇಕ್ ಪಾಂಚಪ್ ಅಂತ ಮೇಳ್ಯ ತನಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ ಚಮಕಲ್ ತವಡಿ ಪ್ರತಿ ಪಟಿ ತನಕ ಮೇಳ್ಸ್ತಾನ ತಂಗಲ್ ತೊಂಡಂತ ಹಾಸ ಚುಚ್ಚಿ ಮುನ್ನಾಶಿದೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಚಿರಣತೆ ಚೊಂಕಲ್ ಇಂತಿ ಮಣರಿ ತನಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಚರಣರೊಟ್ಟು ಬಯಸನು ಉಲ್ಲೋಚ ಉಮೇದ್ ಮಸ್ತ್ ಶಿಲ್ ತನಕ तुगेल नाव कशें तू खंय तकून आयली तू कसं जावका म्हूण आसता म्हूण पुरा बयसून निमगूच आशिल्लें तशी एक फावटी सरस्वती पुजेक तांकां टायमार गोडशी घेवन चुमकलेली तेदान तांणी म्हाका निमगिलें तू खंय तकून आयली तुगेलें घर खंय बंटवाळ म्हणटान म्हळेलें हो बय तरी विसर नुका कार्तिक पुर्णिमे टायमार म्हाका मेळ्ळो हांव ते देवस्थानांत आसता म्हणून तांणी सांगिल्लें तितलें मात्र न्हय आमी आकाल जाय दिसाक ओटू जाल्यार एक फावटी विश्व कोंकणी केंद्रांत तेदान तशीची पुरा चेडवांक एक कडेन बस करून तांगेलो सुमार वेळ बयसून उरलो चमकलेली तांणी प्रति फावटी म्हणचे आशिल्ले कोणेय वचची तांकां एक उत्तर तांणी सांगचे आशिल्लें भायर सरतना येता आसूं का रे तुमी आयल्यारीच आमकां हांगा खुशी जावचें म्हणून तांकां तितलें मोग आशिल्लें चेडवां वयरी गुरुमामान आमकां सांगिल्लें एक फावटी
विश्व कोंकणी केंद्र स्थापन कोरका दिल्यारी वामन मामकीचे वामटा आयला म्हणून तेदान एक मना गेल्यार विषय कसा म्हणाली तांगेल ते एक आलोचन नाही जाल्यार आज आमकां कोणाकय विश्व कोंकणी केंद्र म्हणजे गर असा नाशिल्लें हांव विश्व कोंकणी केंद्राक आयिल्ले नंतर आमगेल भास आमगेल संस्कृती कसा नाही म्हणजे विषय मस्त शिकल्या ते पूरा जाल्यार वामन मामाले एक आलोचने मेळटली तांणी कोंकणी समाजाक कसं दिल्लें ती म्हणून सांगूक दीस पावना आज तांणी आमकां दोळे एद्रक दिसना ती म्हणून तितलेच व्हडल्यारी आमगेल सगळ्याल मनान ती तांणी घर केला तसर कोंकणी सरदार ಬಗ್ಗೆ उलोवपाक अवकाश दिलेलेक हांव धन्यवाद सांगून म्हगेले 2 उत्तर राबोवचा इश्ट तुका देव बरें करूं कीर्ती. आता आमगेला नेक्स्ट कॉलर रजत प्रभू हाका 1-2 उत्तर उलोवपाक म्हणून मुगेता. उपस्थित असो सर्वांक नमस्कार. आज म्हाका उल्लोवच्याक एक अवकाश आसा पुरो एके विश्व कोंकणी केंद्र म्हाका एक घर म्हणल्यार भावना येवच्याक मुख्य कारण म्हळ्यार वामन मामाची. हांव एक 2 पंत तांकां मेळ्ळा. सुरवे पंत मेळ्ळलो केदना म्हळ्यार आमगेले SOTP कॅम्प जातना हांव सादारण केदनाय वचून स्टेजार हांव जावन हांव उल्लोवचें उणें कोणें निमगिला मात्र उल्लोवचें जाल्यार ते दीस वामन मामान कॅम्पा लास्ट डे येवन स्टेजार बसून केदन सकाळी उल्लोवचें आयकतना तांगेले तोंडार एक हास पळयलें की तेदना म्हाकाय वचून उल्लोवका म्हळ्यार एक फील आयलें कित्याक म्हळ्यार तितले तांकां चेडू वालवेरी मोगू म्हळ्यार ते एक सकाळी उलयलेलें उतर आयकतनाच कळटा आशिल्लें त्या एक स्फूर्ती जावन हांवें वचून उलयलो त्या दिसू आनी ताज्यात तर तांकां हांव मागीर रोपास फेब्रुवारींत मेळ्ळलो व्हडले बरेसर तेदन जाल्यार तांगेर ಒಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ करचाक म्हाका मेळ्ळलें एक मेगेल भाग्य म्हूण येता. मस्त तांगेर सेव करूं म्हाका जाय न्ही जाल्यार मेळ्ळेले तितले टायम हांव मस्त खुशी पावला. तांगेर ಒಟ್ಟು भायर समेत चमकलेलो आसा हांव आक्काल ಒಟ್ಟು तशी त्या पुरो एक टायम उडगासकोन घेतल्यार मस्त खुशी जाता. इता म्हळ्यार कसले वेळ आसो वामन माम केदनाय एक खुशखुशेर आसता आशिल्लींची कितले कश्ट जाल्यार व्हडना जाल्यार त्या एक एनर्जी तांगेल भितर दुखून स्पॉन्टेनियस जावन येता आशिल्लें आनी लास्ट तांकां मेळ्ळलो म्हळ्यार डेसेनियल टायमान तो आय स्टील रिमेंबर म्हळ्यार तांणी म्हाका लास्ट सांगिल्लें उतर कशें म्हळ्यार हांव येद्रा राबून आशिल्लो म्हूण सांगून तूं बैस तुका तूं बैसनी म्हूण जाल्यार हांव उठोन राबता म्हूण तशी उडगासकोन घेतल्यार आतां एक इमोशनल जाता. आज तांणी आमगेर मध्यंत नाची आमगेर आत्माक शांती मेळो म्हूण सांगून तुका देव बरें कर रजत. म्हाकाय उडगास आसा वामन मामान आमी केदनाय तांगेले कॅबिना चमकला तांगेलो जेवणाक व्हरप बसताना सांगचे आशिल्लें ओ तूं चिनवती चली तूं हसतास केन्ना तशी हसतास का जायतवा म्हूण सांगून तशी सो त्या परस उडगास करताना बदाची एका तांगेले अनुपस्थिती आमकां एक फील जाता व्हेरी ट्रू. तशीची आतां मुखारी हांव श्रीनिधी भट्टाक उलोवच्याक आपयता. आयकपडटा वय वामन मामा म्हाका उडगास आशिल्ली 3 जाग्यार इंट्रॅक्शन करून मेळ्ळा. फर्स्ट आमगेल्या SOTP कॅम्पा वेळार तांणी आयिल्ले आनी म्हाका उडगा मामान सांगिल्लें उडगास आसा जाल्यार तांकां चंपूच्या कश्ट जड जाल्यार केदनाय तांणी हात धरी म्हणचे नाका तांणी चोवन वयर येवचें आनी म्हाका त्या पळयतना इतली उमेद आसतना एक मनशान तितली उमेद आसा म्हळ्यार उलोवका चेडवा लागीं म्हळ्यार म्हाका त्या टायमार भारी खूश जाला. असल पर्सनॅलिटी वाट आमकां इंटरॅक्ट करून मेळटा असो म्हणजे म्हाका भारी लकी फील जाला त्या दिसा. सेकंड टायम हांव WKC वतना आय वॉज लकी इनफ म्हाका तांगेलो लंच करचें मेळ्ळा जेवण करूंक मेळ्ळा कॉन्फरन्स रूमांत बसून आनी तांणी निमगेलो म्हाका गांव खंय देखून आयला आनी तुमी केदनाय अशी करका तुमी मुखार सुद्दां तुमी आमगेल फ्युचर केदनाय एक वर्ल्ड विश्व कोंकणी केंद्राक आमी केला जाल्यार मुखार वच तुमीची म्हूण सांगून तांकां केदनाय सांगचें आशिल्लें. आनी मस्त उडगास जाल्यार भारी हें जाता दुख जाता लंच म्हूण सांगून आनी थर्ड वेळार इंट्रॅक्शन करतना आक्काल जन्मदिसा वेळार आमी विश्व कोंकणी केंद्र आशिल्लेचे तेदानय आमकां बस करून तांणी उलयल्ले पुरो जनांक चेडवांक बस करून विश्व कोंकणी केंद्राची काणी कशी न्ही स्टार्ट कशें जाल्ला पुरे आमकां बस करून सांगिल्लें आशिल्लें. आनी एक मनशान त्या टायमार तांणी सांगिल्लें की भाशे खातीर तूं इतलो वादून घेतास मू कसं नाही ऑब्जेक्टिव्ह कसं नाही म्हणून सांगून त्या टायमार तांकां निमगिताना आमकां म्हळ्यार कळना कसं नाही ऑब्जेक्टिव्ह आसच्या पुरो
आतां आमकां रियलायज जाता वय इतल्या तांणी केला निमित्त आमकां इतलो चान्स मेळटा हांगाशाक इतलो पुराय इतलो व्हड कम्युनिटी इतलो व्हड फॅमिली आमी आसाची तांणी त्या टायमार एक इनिशिएटीव घेवन एक थॉट घेवन जेन्ना जेन्ना गेला निमित्त आमकां हांगा आसाची आनी केन्नाय उडगास आसताची खंय आसल्यार तांकां एक रामेर आसोच म्हण हांव मागून घेता दोन ते सोंपयता धन्यवाद ದೇವ ಬರ ಕೃಷ್ಣನಿಧಿ तू सांगितले म्हणजे वाहन म्हाका चेडू वाला ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲೋಚ ಮಾಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಈವನ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಚೆ ಕಂಚೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಷನ್ जातना तांकां जत्तकी ना की त्या वयसून ऐकू का तांकां चेडू आनी त्या कॅम्पा बगे कसं सांगतात की त्या वयसून ऐकल्यार तांकां कसं की एक नमुने सॅटिस्फॅक्शन आसतशिलें आनी तांगे त्या प्रोत्साह आमकां आनीक उमेद दितशिलें उलोवचेक वचून स्टेजर उलोवचेक पुरा धन्यवाद तू उलयलाका आता मुखार जावन हांव निरंजन कामत हाका आपयता एक दोन उतर उलोवका म्हण सांगून हांगाशिल्ल्या सगळ्यांक नमस्कार करण अण्णा तुम्ही सांगेल म्हणकेचे आमकां कितले कॅम्प जाल्ला त्या प्रति कॅम्पा द्वारा ना लास्ट व्हॅलिडिक्टरी इव्हेंटा वेळार वामन मामू येत आशिल्लो येवन त्या स्टेजार बसून आमी प्रति एकल्यान येवन तांगेले फीडबॅक दितान वरा ना चंदायर हासून वयर गम्मत जाल्ल्या खुशी जाल्ले आयकून म्हणून एक तांगेले उत्तर म्हाका आजीक उडगास येता तशीच तांणी त्या येताना कीर्तीन सांगला म्हणके तो येताना आमी कोणे मेळ्ळा रे तुगेला तू खंय दुखून रा आता कसा करतास रे म्हणून त्यांनी उलोवचें सुरू केला रे मागीर जेवण जाल्लें वा आज कसं आशिल्ला कसं नाही स्पेशल आशिल्लें वा म्हाका दवरलें की ना म्हणून तांणी व्हरून आमगेलो तो एक चेडूशी जाता आशिल्लें ती तशी तांगेलो तो उलयतना आमकां हांणी आमगेल्या ह्या विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष की हांणी आमगेलो म्हणके एक स्कॉलर म्हणजे म्हणून एक डिफरन्स कळना आशिल्ला तसं जाल्यार वामन मामाक आमी पुरो फंक्शनांत पळयला तांणी सांगचे उतरां आमी आयकलें ती तांणी तांगेला अशी शिनी दिनांनी म्हणला म्हणके आमी गेल्या प्रति फाटी वरान तांणी कशी ह्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या स्थापनेचे उद्देश कसं ना तांणी ह्या करपा जाल्यार तांगेला अनुभव पुरो कसं ना पुरा प्रतिपटी सांगता आशिल्लें ती तांणी लास्ट कसं सांगता आशिल्लें म्हळ्यार आमी एक वर्ष पुरो केलें आनी मुखारच्या तुमगेर हाता आसा ह्या तुमी मुखार चलयसन वचूका म्हणून तशी आनी तांणी घालले तांणी सांगून दिलेले मार्गारी आमी मुखारसन वचूका तांणी तांगेला पळयलेलें एक सपन आमी पुरा जणांनी पूर्ण करता म्हणून सांगताची पयर आरताना त्या लायब्ररीच्या कॅटलॉगिंग वतना म्हाका तांगेल्या कॅबिना वचून तांगेल्या उलोवच्याक तांगेले आशीर्वाद घेवचे अवकाश मेळ्ळो तेन्ना वरान तांणी म्हळालें तांचे उतर तांगेल्या कॅबिना भितर गेले कुडल्या तू यो बैस तू बैसीन जाल्यार हांव उठून रावता तांकां त्या प्रायर तांकां कुडवाना जाल्यार तांणी म्हणजे आशिल्लें तू यो तू बैस दोग जाणांन बसला मात्र ते सम्मा म्हणून तशी आमकां बसकरान घेवन तांगेल्या उरलो न्हू आनी मुखार कसं करता म्हणून निमगून येता सुकारा खुशी जाल्या आयकून काम पुरो कशें जाता आसा म्हण पुरा उलयता आशिल्लें ते तशी तांगेल्या अंतिम दिसांत वरान हांव तांगेल्या वचून तांगेले आशीर्वाद घेवचे म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा त्या एक भाग्य म्हणलें तशी आयच्या दिवसाक तांगेल्या उडगास काणू तांगेल्या आत्म्याक शांती मेळ्ळा म्हणून निमगून घेता दोन उतर उलोवचे अवकाश दिलेल्याक सगळ्यांक धन्यवाद देव बरें कर निरंजन तांणी केल्ले संघर्श आमी केन्नाय विसरूंक ना तशीच आतां मुखारी हांव अनंत कामताक उलोवका म्हण सांगून हांव निमगून घेता सर्वांक नमस्कार आमकां पुरा जाणांक वामन माम म्हळ्यार मस्त मोगू आनी तुमी हांगा बैशिल्ले पुरा जाण म्हाका संमती दितांची तांगेले गुर्तसचे आमकां एक गौरवाचे विशय हांव एक सना इन्सिडेंट नरेट करता हांव एक फाटी WKC येताना पुरा काम जातरी वामन मामाल कॅबिनाचे आमकां तांणी म्हाका मोगार बैसून लाये उंडो पेपरा मध्य दवरून कुडकुकोन दिले आनी म्हळाले घ्या मराया खा तांणी तांकां एक खुशी जाल्ले एक पार्टनर मेळ्ळो म्हण म्हाका एक उंडो खावच्या गायचे हांव म्हणलें नाका वामन माम आतां खावन येयलं जस्ट खावन येयलं नाका खा म्हणटा तांणी म्हणले वैरा तुमी वाडची चेडू तुमी खायना जाल्यार कसं जालें म्हण म्हणाले आनी त्या नंतर कसं नाही असल्यार कॅबिना वतन कसं नाही खावचें असल्यार म्हाका तांणी दिवचें आशिल्लें एक फाटी खेळ समेत खावयला म्हाका न्ही केलो स्कॉलर्सांक कोंकणी समाजाक आदार दिलेल्या मलगड मनशांक स्टेजार वतना जो देंवतना जो चमकतना आदार दिवचें मेळ्ळें एक सौभाग्य तांगेल स्टोरीज तांगेल इनोसेंट वर्ड्स तांगेल एक्सपिरियन्स तांगेल कॅम्पा लास्ट दिवसा दिवचे एक अमेझिंग एक स्पीच आसता संयुक्त आनी इमगेल बॅचाचे पुरे जाण एग्री करतात इट इज सो अमेझिंग आनी आमी जेवणा बसतना तांगेल असची कॉन्वर्सेशन आनी म्हाका वामन मामान कसं शिकयलें गो तसं आमी एक फाटी जेवणा बसतना म्हाका गोतून आशिल्लें बंटवाळान तांणी लिंबियो पेडणू दाळयेक आनी शीताक खाताची सो त्या एक एक्सपिरियन्स जालो वामन मामाल निमित्ताची
So it's been an amazing experience with Waman Mama. देव तांगेल आत्माक शांती देवा म्हणून मागून घेता आणि म्हाका गोत्ताच तांगेल आशीर्वाद आमगेल वयर सदा आसता and I know he'll always be a kid at heart. ह्या सांगून आम्ही दोन उत्तर मुगिसिता. धन्यवाद. थँक्यू अनंत. तुका देव बरें करो. तू म्हणलेले ऐकून म्हाका एक उडगास येता. वाहून आम केन्नाय कोणाय चेडूं आयली म्हण जाल्यार तांगेल खातीर स्वीट्स हाडचें ताजमहल देखून इवन इन केस आनी ऑफिसा पावले नंतर वय ड्रायव्हरा पेटोवन मालपुरी हाडी तें हाडी म्हण सांगून स्वीट्स हाडोवचे आशिल्ले चेडवांक शेअर करचे का तांकां म्हणा भारी खुशी. तशीच आमी स्कॉलरशीप अवॉर्ड सेरेमनी पुरो आशिल्ली तेन्ना कोणे चेडवान पेरेंट्स वाहून म्हाका गोतनाशिल्ले जाल्यार जन जाल्यार वय जेवण जाल्लें वचो जेवण करून येयाची म्हण सांगून फर्स्ट म्हणलेलें उत्तर तांगेलें जेवण खाण तशें केअर करचें पुरो आमकां एक्झेम्पलरी जावन आशिल्लें. तुगेल्या उत्तराक देव बरें करूं म्हण मागता अनंत. तशीच आतां हांव प्रगती पी नायक ही दोन उत्तर उलोवपाक म्हण निमून घेता. म्हाका वामन मामाले मस्त इंटरॅक्शन जाले नंतर म्हाका एक इन्स्पिरेशन म्हण येता. म्हाका एक कसं म्हणजे क्वालिटी तर हांव म्हज्या लायफान इम्प्लिमेंट करता म्हळ्यार तांकां तितली एज जाल्यार तें डेली ऑफिसा येवन तें काम करता म्हणचे क्षमत आसता तांकां. आमकां दिसता गेलो बट एक दीस टायर्ड जाला आज इंट्रस्ट ना वचना कामाक म्हूण बट तांणी तितली एज जाल्यार डेली ऑफिसा येवन काम करता आख्खा निमगूच आशिल्ला. तांणी एज म्हळ्यार तांकां पडवाना जाल्यार तांणी येतात एवरी डे ऑफिसा येवन काम करतात. त्या एक क्वालिटी म्हाका म्हज्या लायफान एक व्हडलें एग्जाम्पल तांगेला. मागीर खंय आसल्यार ताणें एक वॅलिडिटरी स्टेजार येवन उलोवचें आसतना त्या एक स्मायलार येवन उलोवचें आशिल्लें. पुरा जाणां सगळे बैशील पुरा जाणां तोंडार एक स्माईल घेवन दिता आशिल्लें. तितलें एक पॉझिटिव्ह वायब आशिल्ली तांगे लागीं. तशी वामन मामा मस्त क्लोजली म्हूण न्ही म्हळ्यार अशी येवन उलयता न्ही वय गो कशें आसा म्हळ्यार आमकां कितकी वर्स दुखून उगूर्त अशी उलयता आशिल्लें तांणी. तेन्ना आमकां एक WKC म्हणचे मोग उरता तांणी तांगेल दुखून सुरवे येवचें आशिल्लें आमकां. आतांय जाल्यार आमी WKC वताना ओपास उडगास येता ऑफिस पळयताना तांणी पयलीं सानकाल बर्थडे टायमार लास्ट टायम हांव एटलिस्ट हांव पळयलें तांकां पुरा जाणां मध्य पयसून उलयता तांकां कितलो खुशी जाला कुडवाना जाल्यार तांकां चेडूं येता ती मोग आसा म्हणजे मस्त एक सॅटिस्फॅक्शन म्हणचे दिसता आशिल्लें तांगेल्या तोंडार. एक फोटो काडला म्हाका सगळ्या लायफान म्हाका मस्त एक इम्पॉर्टंट फोटो म्हण येता हांव. तशी तांगेला मस्त उडगास येता. थँक्यू. खरें सांगले तू प्रगती. म्हळ्यार तू सांगिल प्रकार एज इज जस्ट अ नंबर म्हूण प्रूव्ह केलेला तांणीची. आनी तू सांगिल म्हणके म्हाकाय उडगास आयला अकाला जाय दिसा वेळार आमी पुरा जाणां ओटू बसून आशिल्ला. म्हाका केन्नाय तांणी एक काणी सांगचे एक रीती आसा पळय त्या काणी तितली एज जाल्यार एक उडगास दोन घेवचे तेंची फिलिंगान सांगचे ते पुरो कम्युनिकेट कन्वे करची पळय. इट इज जस्ट स्पेक्टाक्युलर. नोबडी कॅन मॅच दॅट नवा तशी. सो तशी धन्यवाद आनी देव बरें करूं म्हूण म्हणटा. तशी आतां हांव नवमी खिणीक दोन उत्तर उलोवपाक म्हण निमून घेता. धन्यवाद समिता. वामन मामालानी मिगेला एक इंटरॅक्शन म्हळ्यार फर्स्ट कॅम्पान तू अशी कसल्या कितेंय भोंवता आशिल्ली आनी म्हाका कॅबिना आपयल्या खंयची गांवची म्हूण निमगेली तांणी म्हणली कुडले धोंडेरंगडीची म्हणटाना तुगेल रानपेल गांव गो म्हूण सांगून तांणी म्हगेल गांवाचे हिस्टरी म्हगेल गांवाचे पुरा काणी तांणी म्हाका तेच सांगिल्ले. तेच देखून आजी हांव पुरा जाणां लेगीत सांगून भोंवता म्हगेल गांव रानपेल गांव म्हूण सांगून म्हाका गोत नासल्या भशेन चड काणी तांणी म्हाका तेच सांगले. मागीर तेसू दनपारा जेवणा गेले तेन्ना तुका इश्ट जाल्लें जेवण मागीर गुरू मामाक आपोवन म्हळ्यार हिका इश्ट जाल्यार म्हळ्यार ही रानपेल गांवां देखून येयली म्हळ्यार आमगेल रांदप लायज तस विश्व कोंकणींत म्हूण सांगिल्लें तांणी. म्हाका केन्नाय आशिल्लें आना म्हाका एक फावटी विश्व कोंकणी आपोवन हाडका सानकाले उलयसुका गुरू मामाले उलयसुका वामन मामाले उलयसुका म्हूण आना म्हाका केन्नाय पुरसोतू जायना. एक स्कॉलरशीप अवॉर्डिंग सेरेमनी तेसू वामन माम ते रमण पै हॉला तोगू मेळ्ळीची तेन्ना वचून आनಮ್ಮ लेगी अಮ್ಮ हन्नीची वामन मामू हन्नी म्हाका आमगेले दोंಡ್ರಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಣಿನಿ सांगिल्ले पुरो म्हणू म्हळ्ळे तेन्ना वामन मामान तुमगेले धूव कितली चांग उलयत गोतसा तुमगेल धूव तुमकां मस्त चांग नांव हाण दिता मुखारी चंदी धूव आसा तुमकां ती तुम्ही मस्त प्राऊड आसका तुमगेल धुवे ಬಗ್ಗೆ म्हणटाना म्हगेल आन म्हाका मस्त खुशी जाली तेसू
म्हळ्यार आमी कॉलेजाक कसं करताची विश्व कोंकणी कसं करताची म्हूण तांकां तितले अंदाज आसना बट एक वामन मामाल तोंडा दಕ್ಕೂನು ಉತ್ತರ ದಕ್ಕೂನು आयकून मिगेल आनम्मा तेसू घरा येवताय कुशेरी हसून आशिले तसले क्वालिटी वामन मामाका कोणाली आशिले कसनी सानळ टॅलेंट अशें पुरो ताका प्रोत्साह दिवची पुरा मस्त चंद कोन करतशिले हांव देवाला मागचे की तांगेल चैतन्य आमगेल पुराजनाल मदी असो आमकां पुराजनाकी अशी विश्व कोंकणी मुखार चलसून वरच्या स्ट्रेंथ दिवं म्हणून देव बरें करूं तुका नवमी तूं सांगिल्लें पदाजावन म्हाका सुमार इन्स्टन्स उडगास आयले ओम मामाना कशी चेडवांक आपोवन म्हळ्यार गोत ना करवे तांकां एक प्रेरेपण दिवचें तूं अशें मुखार लायक जाता तूं उलोवच संद आसा तें म्हण प्रेरेपण दिवचें आस पळय तें आमकां आनीक मुखार अचीव करूं मुखार आनीक वचका म्हण सांगचें एक इन्स्पिरेशन दिता तुगेल्या उतराक तुका देव बरें करूं म्हण सांगता तशी आतां हांव अश्विनी पै हिका तिगे 2 उतर सांगता म्हण सांगून निमून घेता ಒಟ್ಟುಲೊಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರು ಹಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ 2012 ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಹಾವು ತೈ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತೂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕರ್ತಾಶಿಲಿ ಮೆಗಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಊರ್ನಾಸನೂರು ಹಾವು WKC तुची स्पेंड केले सहा नाकालोट्टून हांव बसताशिली तशें कसं जाता आशिल्लें म्हळ्यार दनपार जेवणाक गेले तेन्ना वामन मामा लोट्टू बोर्ड रूमांत बसरू हांवें मोस्ट जेविली म्हूण हांव लेखता तशें तेन्ना तांणी जेवणा बशिल्ले तेन्ना मस्त कस तरी उलयता उरताशिल्ले ना काणी सांगताशिल्ले तांणी केन्ना काणी कशी सांगचे म्हळ्यार उट्टू खंयचे क्रिटिकल टायमार तांकां कशी कोंकणी लोक येवन हेल्प करचे लागले आमी कशी तसं हेल्पिंग नेचर डेव्हलप करता म्हणून सांगताशिल्ले तेन्ना कशें दिसता आशिल्लें म्हळ्यार म्हाका ओके कोंकणी लोक उट्टू काणा उरताची वामन माम थंयच्यान पावले म्हण तितलें मात्र जाल्यार आतां हांव तांगेले ते डेली सरदार आले उडगासू सिरीज आयकताना म्हाका कळटा तांणी थंय वचून पावचे कितले कश्ट पावल्याची आनी थंय वचून पावना पड तांकां कशी हेल्प मेळ्ळे म्हणून ते सोड न्हू वामन मामा केन्ना मेळ्ळें तशी फर्स्ट एक 4 years वामन मामाक हांव केन्ना वता उरता आशिल्लें तांकां मागीर उडगास उरता आशिल्लो तांच्यान कोण उलयत आशिल्ले ते कसं म्हळ्यार तांणी एक ते कोणा स्कॉलर जावू तांणी कोण तरी दुसऱ्यान कोण तरी आयिल्लो आसले रे वामन मामा कॅबिनाक हांव बरी गेलेलो आसले रे वामन माम इंट्रोड्यूस करतले रे आमगेले म्हणून इंट्रोड्यूस करत आशिल्लो ते म्हाका मस्त आवडटा वामन मामाक हांव मोस्ट म्हळ्यार म्हगेले आबूमुखी म्हणून पळयल्या आनी तो तशी फिलींग बरी येत आशिल्लो तागेले पांय पडले तांचे ಮತ್ತೆ परसो चुरू ते पुरा मस्त मेमोरेबल जर लास्ट 5 years ಅಂತೂ हांव ताका जास्ती पळोवचें जालें ना लायफ प्रियोरिटीज बेगीन वयरी सकयल जालें बट हांव हॅपंत गेले तेन्ना वामन मामाक पळोवका म्हणून गेल्ली अनफॉर्च्युनेटली म्हाका तशी पळोवचें जालें ना बट आय थिंक आय वॉज फॉर्च्युनेट इनफ टू तांकां एक लास्ट टायम म्हाका पळोवचें जालें म्हाका आतां हांवें उट्टू तांगेले बगे आतां हांव उट्टू आत्तां ताजेन म्हाका कसं कळटा म्हळ्यार वामन मामू एक बेरू म्हणून आमकां गुर्त आशिल्लें जाल्यार ताजे आळ कितले मुळांत आसा म्हणून तांणी आशिल्ले तेन्ना म्हाका कळना म्हणून हांव लेखता तितलेची वामन मामान कसं लेखल्या ते आमी पुरा एक दिवस आनीक ताण लेखिलेकिंत जास्ती वयर व्हरून ताका प्राऊड आमी करया म्हणून लेखून घेता मेगेल 2 उतरां थँक्यू तुका देव बरें करूं अश्विनी तांणी ते पुरो सांगतना आमकां एक एनर्जी येवची आशिल्ली आतां कोणें म्हाका निमगेल्यार तूं कसं टायर्ड जायना हांवें सकाळ दुखून राती ते काम करता आशिल्लें आनी तूं एनर्जी आसा म्हणून म्हणल्यार वय वामन माम एक प्रेरणा आमकां एक एनर्जी आसच्याक आमगेले बॉडीन तो तशीची आतां हांव ऐश्वर्या आर पै तिका 2 उतर उलोवका म्हूण सांगून निमून घेता थँक्यू संयुक्ता सगळ्यांके नमस्कार आतांक उरलेले ಲೆಕ್ಕಕಲಾನಿ ಸಂಗಿಲ್ ಮದ್ರಿ ವಾಮನ್ ಮಲ್ಪೋಸನ್ ಸಂಗು ಆರಾಮ್ ಬಿಲಾರಿ
I'm in short of words. तशी एक inspiration आमकां दिमचेक मनीस आशिल्लो तांणी एक स्टेज आरी नाजाल्यार WKC खंयचेय सेरेमनी तूं तांणी येताय जावो तांणी आमचे पळयल्यारीच आमकां सगळ्यांक एक एनर्जी आमकां एक संतोष a smile will automatically come to our face आमी केन्नाय तांकां पळयतना तितूल एक हॅपी केन्नाय प्लेसंट आसूचे एक पर्सनालिटी सगळ्यांक मोटिवेट करचें हें सांगेल मात्रेन कोणा दिकल्यारी आमगेल म्हूण एक इंट्रोड्यूस करचें आमगेले म्हणचे ते एक स्नेह ते एक लाळ तांणी ते दाखोवचें आमकां मागीर नाव मीन्स सांगिल्लें म्हाका I have a similar experience म्हगेल आना मालोटा WKC एक पंत एक अवॉर्ड सेरेमनी येतनाची वामन मम्मा पळयलें तांगेलो उलयलें अशीची तुमगेल चेडूं तुका व्हडलें नांव हाडचें आसा यू विल बी एवर प्राउड ऑफ देम दे आर डुईंग रियली गुड म्हणचे ते तांचे सुगून आयकल ते उत्तर केन्नाय म्हगेल आना केन्नाय सांगते न्ही तांकां मोस्ट एनर्जेटीक पर्सन म्हळ्यार वामन माम तो तांकां पळयल्यारीच आमकां भारी खुशी जाता म्हणचे मंगळूर वच्चे कायरी सांगल्यारीच निमगुच्चे फस्ट कॅम्पा गेल्या बस्ती मामा पळयल्वा म्हण निमगुच्तानी तितले एक आमगेलेच एक more than a family I would say maka migela abu I lost him 15 years ago तर तितल इंटरॅक्शन ना मगेल अब्बोलोट सनिया सुचवळ तानी गेलेनी अब्बोले कुडगा साडचे एक पर्सन आशिल वामन मामू लास्ट इयर I lost my dad this year I lost my granddad म्हणू म्हाका एक फीलिंग येता तेमे it's about to be same date 1 year जत्ता मगेल अन्ना नोचुनु ये पंत वामन माम it's too hard to believe but I'm happy that ashil title kaal tani sakkan ke he was happy he was spreading happiness he was spreading love tani khayi astelari tangelte tejas am chota so tangelana groham chota so tani dikilte ek vision nala tani shur kelelte ek ye amka mukkar gehen vacha ka sakkan ke jawo I was blessed enough also to receive Pradeep Ji Pai award from him together with TVM sir Miguel life ant mak ek memorable jana sineka I shared the stage I got a photograph which is ever close to my heart even when I lost my dad he was the one who first consoled me Facebook antu kainjala rite ek comment at tangela tuka dev shakti divo tuk dev bare koro munche comment tani ghaltai that was quite more than what I could expect karapa all my prayers and homage to that wonderful person emona miguel dono tarabeta thank you तू सांगितलं म्हणजे ऐश्वर्या वाहून म्हाका चेडू वाले पेरेंट्स आर तांगेले अचीवमेंट शेअर करता जो ते मात्र नाही ते अचीवमेंट आमगेले मात्र नाही आम्ही कसं की अचीव केला म्हणा त्या मामून माम खंयची इव्हेंटा गेल्यारी आमगेले चेडू अशी केल्लीची हांग पावलीची म्हण सांगून ते एक तांके ते खुश जातात ते शेअर करचे का तू सांगितलं म्हणजे वाहून मला तेजस आमगेलो पुरा असं म्हण हांवय मागून घेता सगळे दोन उतराक देव बरे करू म्हणून सांगता आता हांव वेंकटेश प्रभू हाका एक दोन उतर उलोवपाक म्हणून आपयता Hi. Let me just start off by saying that I don't really know what to say in these moments because it's very difficult for me to comprehend that the great man is no longer with us. It's the same feeling that I had when I got a call saying that he's no longer with us, or it's the same feeling that I had when I saw him lying there lifeless at World Company Center. It's just one of the saddest ways to start a new year, and fair to say that in all so far 26 27 new years I think it's one of the saddest that I've ever had to go through or start with, right? So with that being said, as others have already told, without him I don't think none of us would even be here connected in this meeting or even otherwise. For me personally, I don't know if I would have become an engineer because World Company Center has already played such a big role in my life. With that being said, as others have told, you have always seen him say "ho" whenever he sees someone. Ho, he has a trademark style of saying "ho" and then "kitre" and then "kashigo." These are the sentences, irrespective of who it is, whether he knows that person's name or not. You might think that he says that to everyone, but one thing, if you have spoken to him or in general hear stories about stories about him from someone else like Guru Mama or Sanak or anyone else,
quite often than that, you could see that whatever achievements that we alumni or scholars do, he used to feel very proud in all of those moments. Okay, he used to take a lot of pride in all those moments. I remember, because even as simple as getting our alumni donating some money or achieving something great, he used to remember and tell those things in his speeches. And there used to be a dialogue, if you have heard him quite often, if you're listening to him in all those camp speeches or otherwise, he used to say something like, "Tummi pura god ho." What that means is you're all horses, and World Konkani Center will make you race horses. Tumko pura humne resa god karta thi. He used to repeat that quite often. Okay, it's been 10, 11 years, and he used to keep saying that. I was like, okay, mom. And then last 3-4 years, I'm glad to say that he got to see so many of us become race horses. And on the other hand, I'm really sad that he's no longer with us to see many more of you becoming those race horses. So with that being said, all I just want to say is that whatever he has achieved in one lifetime, as a single person in his lifetime, if all of us can collectively achieve that in next few years, I think that would be the best tribute that we can pay to him today or before when he was alive or in the future as well. So thank you, everyone. Sanka Jalari, I think I echo with every single word that Venkatesh Prabhu has said, right? Tanni nationally Jalari, Tanni amgel Konkani culture akatirek fight karna shel Jalari, aji ammi hang sakade what asa nashilinji. Tanni ashil nimiti Vishwa Konkani Kendra asat, Vishwa Konkani Kendra ashil nimit ammi sakade ajang what asachi. Tashiyat mukari hava Devbarenkoru Venkatesh Prabhu. Mukari hava Royal Denzel Sequoia ka दोनों तरुला छापे था. मुझे interaction with Vaman Mamma का बघता it happened in stages. एक पहिले I think 8-9 असताना ऐकलं असा Vaman Mamma विषयी पेपर आणि वाचलं आणि पुरा असा त्याच्या उपरांत कोंकणी मान्यता दिवस म्हणून आम्ही एक वर्ष आलोचनांत असे कॉम्पिटिशन क्विज कॉम्पिटिशन आणि पुरा करतले सो कोंकणी सरदार म्हणून ऐकलं असं आणि पळलं असं आणि असे कॉम्पिटिशन नंतर पार्टिसिपेट करताना आम्ही वाचलं असं मस्त असे त्यांचे स्ट्रगल आणि त्यांनी कोंकणी भाषे खातीर कितें पुरा केला त्याच्या विशयी वाचलं पुरा असा पण केदारळे आम्ही चिंतून येतलें की तेन्ना एक दीस म्हाका चोटूक उलोवंक आनी इंटरॅक्ट करूंक कशें मेळटलें म्हणून आमी केदारळे चिंतलें तेन्ना आनी म्हाका भोगता सांगिल्लें बरी एक केलें म्हणटात एक फेज्ड अप्रोच पयसल्यान पळयलें न्ही पयलें वामन मामा विशयान आमी आयकलें ताच्या उपरांत तांकां पयसल्यान पळयलें मागीर विश्व कोंकणी गेल्यात जाल्यार तांच्या भाशान आनी पुरा आमी आयकलें तांची उतरां आमी आयकलें ताच्या उपरांत तुमी सगळ्यांनी सांगिल्लें बरी तांचे बसून जेवंक तांची उतरां आयकूंक तांच्यो काणयो आयकूंक आमकां अशें मेळ्ळें इट्स अ रेअर ऑपॉर्च्युनिटी इट्स अ प्रिविलेज एक भाग्य अशें म्हणून येता आनी हांवें सांगिल्लें केदाळे हांवें अशें चिंतलें आनी केदाळे हांव घरा गेल्या उपरांत हांव सांगचें आसलें आज वामन मामाक जेवंक मेळ्ळें आनी आमी राखतले गुरू मामसान तरी पटी कॅम्प्स आनी ना जाल्यार वा अशें वॉलंटियरींग करतना आमी केदाळे राखचें आसलें वामन माम कितनपणी येता जाल्यार वा एक संप्रदाय तें आमी केन्नाय विश्व कोंकणी गेल्यार वामन मामाक तांच्या कॅबिनेटान मेळचे एक संप्रदाय तांचे आशिर्वाद घेवचे एक संप्रदाय आसलें सो अशें बेजार भोगता खंडीत कित्याक म्हळ्यार हरी एक आतां केदारळे देर इज अ टेम्पलेट न्ही खंयचेय एक फंक्शन आसा जाल्यार देर इज ऑलवेज अ स्लॉट वेर वामन माम उलोवचें एक स्लॉट आसा आणि all of us who have done so many anchoring or thanking valedictory function अशें प्रकार आमी मुस्त जाणांनी संयुक्ता करण वेंकटेश आमी सगळ्यांनी केला we'll miss that there's always that part where Vaman Mam will speak and अशें बेजार भोगता रायट एक आमचे कोंकणी कुळार ती संप्रदाय ना म्हणटाना तांकां मिस करता म्हणटाना आमकां बेजार भोगता पूण म्हाका अशें हांव अशें चिंतता की आमी बेजार पावना जाय कित्याक म्हळ्यार वी हॅव सो मच टू सेलिब्रेट वी हॅव टू सेलिब्रेट हिज लायफ वी नीड टू चेरिश हिज मेमरीज एंड इट्स वन ऑफ द ह्युमन फ्रेलिटीज टू फॉरगेट पर्सन आमकां आज फाल्यां आमी अशें उलयतले वामन मामा विशयांत सच अ ग्रेट पर्सनॅलिटी पूण in 5 years it's so easy to forget we have that onus on us not to forget this person and to keep his dream alive kuni ashe sartana
काय म्हणतात थोडी एक टॅटू घालतात राईट थोडे पुटे आवय बापेशी सर्टन त्यांचे नाव असे टॅटू घालतात दे पुट एन इम्प्रेशन ऑन देअर बॉडी and I think we need to put that impression in our minds to keep this person alive. आणि केदाळे तुम्ही सगळ्यांनी सांगले आमकां सांगतलो वामन माम शिकतना आमी इंजिनियरिंग करतना तुम्ही बरें शिकोवंक आरे अशें सांगतलो आनी मागीर काम करून सुरू केल्या उपरांत वा हांगा कॅनडा आयल्या उपरांत तू कॅनडा आसा म्हाका एक दीस येवंक आसा तुवें थंय एक सेंटर सुरू करूंक अशें काले there was always something motivating, something always to look forward to. If you तू एक सेंटर सुरू करूंक मागीर हांव येता अशें सांगतलो. So I think he has dreamt that vision. आमकां ते एक मार्गदर्शन आसा आनी आमी ते फॉलो करूंक आसा and that's the way we can continue to celebrate his life and continue to keep him alive amongst us. अशें सांगता आनी म्हाका उलोवंक हांव केस्तिल्ल्याक देव बरें करूं. Truly well said, Royal. मस्त बदल सांगल तू in terms of आम्ही रातचे वामन मामार जेवण करचे म्हळ्यार आमकां एक खुशी म्हळ्यार त्या जेवणा वेळार वामन मामार एक एक कसं डिश केला ताजे कसं एक काणी आसतलो वामन मामाला केलो पण त्या काणी ऐकूची गंमत जो की जेवण करता एक 10 मिनिट वामन माम थंय उलोवन बसता आशिल्लो त्या टायमार कशी विंगड काणी येता आशिल्ल्या त्या इंटरेक्शना खातीर आमी राखून बसत आसा आनी हर एक चेडू खंयची एक लेवला पावूं का म्हण सांगून तांगेर आश आहे and the chadu alwege mogu am pura jana inspiration na truly well said ami ravan mamale udugasu jeevant davan ge tangile dream jeevant davarka the dream sakar korka so atugal uttara kha dev bare kuru man sangta tashi atta amgele vishwa konkani alumni association as president sneha vishena hika तिघल दोन उतर सांगता मंडी मुंगेत सगळ्यांक नमस्कार ऐक पडते कारण वय स्नेहा ऐक पडते मग बदल कसं उलवं का मन कळताना फर्स्ट टाइम आय हॅव नो वर्ड्स सकड संगील मनके फ्रॉम कीर्ती टू रॉयल वामन माम कोंकणी समाजाक एक शक्ती मनके असलीची कोंकणी समाजाक मुखार हाडका म्हणून तांगेल आलोचना आनी तांणी केलेल ಒಟ್ಟು ಸಾಧನ आमकां प्रेरणा जाणू उरता हांव BA प्रेसिडेंट जालें मागीर म्हाका तितलो अवकाश मेळ्ळी तांगेलो इंटरॅक्ट करूंक कसल्याक म्हळ्यार कोविड तुकून आमगेल पुरा फंक्शन्स वर्चुअल जाल्ले सो आय नेवर थॉट दॅट वामन माम वूड नो मी एज अ प्रेसिडेंट और एज इवन स्नेहा एक सान इन्सिडेंट जाल्ले इन नोव्हेंबर दिस टाइम एंड आई वुड लाइक टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू कोंकणी भाषा आनी प्रतिष्ठान बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आर मीटिंग आसलें नोव्हेंबर अंतू and me and Venki were selected as the trustees from VA as a new trustees on board. कसं जालें म्हळ्यार म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ रेजिस्ट्रेशन काम आसलें हांव ते पुरा फिनिश करून आमगेल ऑडिटोरियमाक आयली मुखारी पुरा ट्रस्टीज बसली ती आनी म्हाकशी आमगेल अलुमनाय इट्स ऑलमोस्ट लायक अराउंड 40+ अलुमनाय बसली ती हांव वचून म्हाकशे बसली प्रॉब्ली इट माइट बी सम 8th or 9th row बैसल तक्षण स्टेजा वयरी वामन माम बसली ती I just came in eye contact with him and as soon as I saw him, he just pointed out me and told me to come and sit in front, like second row kind trustees baslit na tha yon bahisu man sangli I can't express it how happy I was because I never knew that he knew me as Sneha or as a president or as a trustee. So that moment is very special to me among like 1,000 scholars like everybody he talks to, but getting an opportunity to get recognized by him is a blessing for me. Blessing for me. Hello. And this was the last blessing for me. But one thing is for sure there, Tani physical John Amgelot na, but the aura he carried is imprinted in every single corner of WKC. WKC in Tangele, what to memories as sir. He has given us a very big Amite Mukarsun Wachkamano. We all know that we have to take this legacy forward, and I'm sure we will to our best of our ability and meet up to his expectation. Tangel आत्मा का सद्गती मेळो म्हणू हांव देवलाक मागता आनी म्हगेल 2 उत्तर प्राप्त करता देव बरें करूं थँक यू देव बरें करूं स्नेहा तू सांगितले म्हणके मी पूरा स्कॉलर्स आनी अलुमनाय का वामन मामाल तसले एक महान व्यक्ती ಒಟ್ಟು मेळचे उल्लोचे तांगेल उत्तर आयकूचे तांगेल ಒಟ್ಟು जेवण करचे तसले अवकाश मेळलेले निजाव आमगेल सौभाग्य आता आमगेले पशी चड वामन मामाक लागीं दुखून पडयले आनी वामन मामाले ಒಟ್ಟು समय काडलेले आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे जावन आशिल्ले दुखून आमी आत्ता आयकुया आमी पळयले वामन माम म्हण सांगून प्रथम जावन सहनाकार तुगेल उत्तर सांगता म्हणजे मुगेत
Yes, sir. Hope I'm audible. Vaikhanaka, yes. Yes, sir. Thank you. वामन मामालो टू उडगासू वांटू चागेलारी मे बी ह्या 10 वर्साच्या मस्त आसा मगेला तांगे रोटू उडगास जावचो पुरो तांगे रोटू तांनी केन्नाय आमगेल फाटी मला म्हाका शिराबुनू म्हाका WKC विशय जो मगेल पर्सनल विशयार जो धैर्य दिलेल विशय सो ता सोणू आता हांव खाली लर्निंग उलोवचा इश्ट पावता आयता म्हळ्यार हांव त्या उलोवचा गेल्यारी म्हाका खंडीत ह्या संदर्भारी रोडचा ना सो हांव वामन मम्माल मिती हांव मस्त शिकला तांदू इम्पॉर्टंटली आमी पुरा जणांन पळो एक शिकूक गेल्या विशय म्हळ्यार तांगेला एक स्पिरिट एक अनटायरिंग स्पिरिट आता एक फॉर एक्झाम्पल एक दीस रात्री बांगळुरा वचून आयली तांणी आता ग्रांटा कामार आनी खंयचे विशयारी एक ट्रॅव्हल करून आयली ती तांणी सकाळी तुंबे घरा पावन आसता ती एक सकाळी साधारण 6:30 तांणी ट्रॅव्हल करून पावली तेव्हा बस सारकी ट्रेनार की ट्रॅव्हल करून 10:30 तांणी तांगेले केदनायचे टायम आली तांणी ऑफिसा आसा ती बासरली कुठले एक फोन येता सना हांव बासरला म्हूण सांगून तांणी केदनाय येवच्या आम्ही जाल्यार खंडीत ओके तितले ट्रॅव्हल करून आयली ती आज एक दनपार नंतर वचा ना तांणी तांगेले टायमारी येत आशिल्ली ती आनी त्या दिवस जाल्यार 100% स्पिरिट तांणी त्या करचे स्पिरिटार काम करत आशिल्ली ती अनेक विषय हांव तांगेले एक शिकिल म्हळ्यार आता एक खंयचे एक नवी विषय आयली म्हूण जाल्यार तांगेले त्या खाण जेवणाच्या आशा पुरो एक आम्ही खंयचे एक टेक्नॉलॉजी विषय असो पुरो हांव आनी गुरू सरान खंयची एक इव्हेंट जाल्ले तांकां वचून कसकी एक ब्रीफ केला वामन हांव अशेंच जेता म्हूण सांगून तितले एक खुशेन तांणी घेत आशिल्ली ती आनी तितले चंद कोण आमकां त्या विशयार प्रोत्साहन दित आशिल्ली ती आनी एक खाण जेवणा जो तांणी म्हाका हांव एक खंयचे एक नवे विषय नवे खाण अशें पुरो फॉर एक्झाम्पल आता मे बी नॉन व्हेजिटेरियन खाता शॉर्मा की प्रत्येक कसं असो पुरो तांणी नवे विषय टेस्ट करूंक केन्नाय हेजिटेट करनी सो त्या विशयान हांव मस्त शिकला आमी जाल्यार त्या नाका हा नाका ना सो त्या पळय तरी हांव आमी कसनय आसल्यार एक एक्सेप्ट कोरका म्हळ्यार एक विषय तांगेले शिकला आजी वामन मामू आमगेलो टू शारिरीक रुपार ना आसल्यार समेत तांणी पळयलेलें सोपान आमी मुखार व्हरका त्या आमी तांकां एक मनान करचे खंडीत एक आमगेल सायडा दुखून एक श्राद्ध तांणी केन्नाय कॅम्पान तूं प्रति वॅलिडीक पर्यंत आमगेले चेडवांक सांगचें आशिल्लें तुमी आमगेले ब्रँड अंबासिडर्स तुमी खंय वचा इंडियान आसा भायर वचा कॉलेजा वचा गांवां वचा खंय वचा तुमी एक तुमगेल मनान तुमी विश्व कोंकणी केंद्र दवन घेवका तुमी थंय सांगका and you need to be proud of yourself that you are a part of a World Konkani Center. Then we will be very happy. Ammi तितले तुमगेल very proud असतात and you need to be proud म्हणून त्यांनी आमगेल सांगितलंय आम्ही खंडित त्या उत्तर आम्ही मना दवन घेऊन मुखार सरलारी त्या आम्ही आमगेल सायडा दुखून वामन मामाल करचे श्राद्ध म्हणून हांव लेखता इतले सांगून मुगेल 2 उत्तर बेता धन्यवाद तुका देव बरें करसा नाका म्हणून आनी मून घेता तशीच एक 2 उतर सांगता जाल्यार आक्कान सांगताना म्हाका एक उडगास आयला म्हण आक्कान कितले शिकला की ते तसले काणी आम्ही आता वामन मामालोट नंतलारी तेंच पुरो आयकून आमकां प्रेरण मेळ्ळालो आसा आक्काला दुखून या पुरो आयकून आनी तांणी अनेक एक विशय केन्नाय सांगचे आशिल्ले दुड्डू ना म्हण सांगून केन्नाय म्हणचा ना की दुडू हा विशय केन्नाय आलोचन करचा ना तू खरी दुड्डू येता तुगे लागीं म्हण सांगून एक आत्ता एक उडगास येता सो तशी मुखारी हांव आतां गिरी मामाक उलोवचाक निमगून घेता हॅलो हय सर हय आयका ओके वामन मामू म्हळ्यार he stands for certain phenomena. One thing is तागेल उमेदी सो ताका कशी उमेदी हांव मस्त तागेले एज सोडी तागेले आनीक 20-30 वर्स उणे आशिल्ले जनाले तितली उमेद हांव पळयना सो एक तागेल उमेदी एक तागेल स्मायल एनी टायम तूं तागेले वर्सा कोणें वचाची ताण एक हांसून एक आपोवचें हांसून एक उलोवचें मागीर खंयचे एक चेडवां लेगी और खंयचे एजाचे लेगी तो करेक्ट तांगेले लेवला येवन कम्युनिकेट करता आशिल्लो इंटरेक्ट करता आशिल्लो सो ह्याय एक तागेल क्वॉलिटी मागीर नेवर टायरिंग एप्रोच इन लायफ खंयचे विशय खंयचे हंत आसल्यार तो मुखारसून वच्चे की एक ना एक रितीन जना वोट करता आशिल्लो एंड ही यूज टू ब्रिंग पीपल टुगेदर खंयचे फोरमांतूय खंयचे स्टेजांतूय कोणाक नाक्रे तांकां हें करूना पुरो जनाक आपोवका पुरो जनाय जावका सो दा एक स्पिरिट
सो तशी तागेले आम्ही इतले जणांना उलयलेले ना प्रति एकल्यानं तागेले एक स्पिरिट और एक क्वालिटीज ऑफ हिज लाईफ इम्बाईब केला. सो ही इज लाईक एक दिवस त्या दिव्यान आज आम्ही 1609 दिव आम्ही जळयला. And for your information, he came into this even though he had it in his mind. ताणे रिटायर जातरी हे कोंकणी अशी अशेश कोरका म्हण केलेला. ही डायड एट द एज ऑफ मे बी 88 जाल्यारी आमगेले विश्व कोंकणी केंद्र जालेला about 13 years back. म्हळ्यार that time he was about 75 or 74. So 1996 antu it was thought that a World Konkani Center has to be built. It was 25 years back. So that time he was 63. So ह्या ताणे 63 तू इमॅजिन करनू थॉट प्रोसेस स्टार्ट करनू ह्या बिल्ड केला म्हण जाल्यार तुमकां पुरा 23-24 अंतू तागेला ह्या एक इन्स्पिरेशन मेळ्ळा म्हण जाल्यार. And that too he was alone, and you are 1600 strong, and you are going to be 4000 or 5000 soon. And when this happens, just imagine the future for us. So let us take that home. Let us not treat this as a condolence meeting. Let us treat this as celebration of Basti Vamanma. Thank you. Thank you so much, Girimam. Tumne सांगेल म्हणजे truly it is a celebration of Vaman Mam's life and his dedication towards the Konkani community and his love for all his children, the 1600 strong children that you mentioned. तशीची त्या विषयी वामन तुम्ही बोललेले एक उडगा साहेब त्यांनी म्हळ्यार हे पुरा स्टार्ट केले कोंकणी मुवमेंट जो विश्व कोंकणी केंद्र बांदूक जो त्यांनी केन्नाय सांगचे आशिल्ले आम्ही हे पुरा केला भाई बट हे बस्ती वामन शेणान केला म्हणून म्हाका नाव परचेक म्हणून हांव केलेलं नाही. ताजे दुकान आमगेर चेडू मुखार येवका आमगेर चेडूवाक नाव येवका म्हणून आम्ही हे पुरा केलेलं आसता. तुमी केन्नाय युटिलायज करूंक येवका म्हणून सांगून वामन सांगितलं आशिल्लें त्या पुरा उडगास येता. मुखार सुनो हांव वामन म्हाका सान आशिल्लो देखून पळयले गुरुमाम तुमकां निवूंक येता तुमगेर एक दोन उतर सांगता म्हणून सांगून. नमस्कार. गिरिमामान सांगले 63 to 74 63 to 1995 अंतू विश्व कोंकणी सम्मेलन म्हणून मांडून त्यांनी 7 दिवसाचे वामन मामाले नेतृत्वार जालें. वामन मामा ना जालें जाल्यार विश्व कोंकणी सम्मेलन जायना 1995. त्या संमेलनाचे अखेरी दिसा त्यांनी एक निर्धार घेतले की विश्व कोंकणी केंद्र म्हणून जावका आमचो. तो 63 प्रायरी त्यांनी ते निर्धार केले. एक खंयचे एक तितले हॉड म्हणटाचे एक विजन घेवन काम करताले जनपिशी म्हणून म्हणटा कित्याक म्हळ्यार त्या टायमार ते एक हॉस्पिटल नाही, ते एक स्कूल नाही, ते एक देवस्थान नाही, ते एक अनाथ आश्रम नाही. ह्या पुरा अर्थ जाता जनांक कसं की भाषेचे करता आसा कोंकणी खातीर कसं की एक व्हड एक विश्व कोंकणी केंद्र करता आसा म्हळ्यार कसं लागा म्हणून जनाक कल्पना एखादी पर्पज कसं नाही ताची एक कसं नाही ते नाशी आमी करूं जायना भास उरोवचें जायना. भास उरोवचें एकट्या माटा करूं आमी घरा उरलेला पावना ते 10 वर्स आमकां मस्त इम्पॉर्टंट अर्थ करून घेवचें. 63 देखून 74 प्राय तागे प्रायम टायम जावन घेवन तो मंतरपणा कडेन वतस जाल्यार एक नवीन ध्येय घेवन तो भायर सरलो. मना भितर कितली एक 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 कळकळ आसता कितली एक हे आसता जाल्यार तितलेची रिजेक्शन्स ताका मेळ्ळे. जनान ताका पिशी म्हणला, जनान ताका हे उपयोग ना ते काम तो घेवन बसला म्हण म्हणला ताका ते अनेक रितीरी ताणे हे करचे म्हण ताका तागेलें नांव वयर हाडूंक करता आसा म्हण म्हणला. हे पुरो जावचोच विशय म्हणून केलो पेपर्सान बरयलेलो आसा, केलो कोंकणी पेपर्सान बरयलेलो आसा हे विश्व कोंकणी केंद्र न्हय विश्व कोंकणी फोंड यो म्हणून म्हळ्यार तितली व्हड फोंड करून वता आसता मुखारची पिळीक मुखारची पिळीन त्या भरची काम पडतले ताच्यान जायच न्हय म्हणल्यार एक तीर्मानाक समेत समाज आयिल्ले आशिल्ले. म्हळ्यार आमी करतना आमी लेखूक आमगेल मनशाना आमकां फोंडा घालचे, आमगेल मनशाना आमी कसं की एक करून वता आमकां पायदाणचे. ते 10 वर्स आमी अर्थ करून घेवंक तागेले एकलोची ताणे आमगेले खातीर एक कितले व्हड एक 10 वर्साचे परिश्रम ताणें केले हे साध्य करून दाखयले. ताणें मस्त इमोशनल जाता ह्या घडीक
केल्यारी तांची सार्थक्य ताण तुमगेला पळयलें ताण केल्लें कसं तें एक ड्रीम आशिल्लें ताण मुखार आशिल्लें कसं की एक आर्ट आशिल्ली तांची सार्थक्य तुमगेला पळयलें ताणें म्हाका अभिमान दिसता की आज तुम्ही रत्न से चेडूआ तागेले एक नांव बरोवच्या कसाची आनी तागेलें नांव खंडीत वता म्हणून म्हाका दिसता. देव बरें करूं. तुमकां देव बरें करूं गुरुमाम. पावन मामाले उडगासू आनी तांगेले स्ट्रगल मेन्शन केलें ताका आमी पुरो तें एक इन्स्पिरेशन की लायफान कितले रिजेक्शन येवचे पुरो कोणाले देखून ते आमी ते दाटवल्यारी कितले एक सक्सेस आमकां वेट करता ताजे प्रतिफल कसं नाही म्हण सांगून ते एक डिटर्मिनेशन जेवो ताका जे रिजेक्शन की भगवानाशी पुरा मुखार सुन वच्चे एक धैर्य जेवो ते आमकां एक बदा इन्स्पिरेशन ना. हांव म्हाका तुमकां सांदोकून पळोवचे अवकाश मेळ्ळेले त्या एक सौभाग्य मेळ्ळा. एक अशी इन्स्टन्स तांकां म्हणल्यार अनिरुद्ध गुरुमामाल पूत ताणें हांव म्हाका वामनाथ जावण पळोवचे आनी एक 10 म्हयने कुंभ दिवचे आशिल्ले हांव म्हाका ते भारी खुशी म्हाका ते पळोवन थोडे जाळ येता आशिल्ले यो हांव तशें करूं जायना की म्हण सांगून करयत आशिल्ली की म्हण सांगून जाल्यार म्हाका थोडे जाळ येता आशिल्ले. तशीच हांव मामान अनेक सांगचे आसा ते हांवें गुरुमामाले देखून आयकलेलें हांव आनी तें हांव आतां केन्नाय यूज करूं आसता. कसने एक जाल्यारी पावन मामा ओडणारे देव आसता म्हण सांगचे कसने एक जावो कसने एक डिफिकल्टीज आसा तांगेले शेअर करो ओडणारे देव आसता म्हण सांगचे. आतां त्याची हांव केन्नाय